आज हांव मडगांव हॉस्पिटलान येयल्लें आसा. तुमकां खबर आसा हांव फाटल्या दिसांनी बॉम्बे म्हाज्या NGOच्या कामाक लागून गेलें तेन्ना 21 तारखेक म्हाका एक फोन येयलो आनी मॅडम म्हाका देरान मारला, म्हाका त्रास जाता, कितें करूं. तेन्ना ताका हांवें सांगलेलें तूं एक कंप्लेन कर, तुका लागीं पुलीस स्टेशन जें आसा थंय. आनी ताणें कंप्लेन करतली. जेन्ना हांव आतां येयलें काल पळय तेन्ना ताका हांव मेळ्ळें, तेजे डॉक्टरा कडेन तेजी खबर विचारली कितें जालां काय जालां. तेणें म्हाका फक्त फोनार सांगलेलें कितें जालां म्हणून, पण डॉक्टरा कडेन म्हटलें सारकें करुया. इवन कोलवा पुलीस स्टेशनाचो PI आसा तेजे कडेन हांव उलयलें आनी सांगलें ताका मॅटर. PIन ताका खरें म्हणलें जाल्यार तेज्या देराक पयलींच ते केस जाल्या बरोबर ताका 151 केल्लो, कारण तो मस्ती करता, मारता बरयता म्हणून. तुमी पयलीं आयका ती कितें सांगता ती. 21 तारीख को हम लोग गए थे हमारे ससुरे के घर पे, तो उधर ही हमारा ससुरे का वो बच्चे का कुछ कर रहे थे हम लोग पूजा, तो वहीं पर मेरे और मेरे देवर और मेरी सास का कुछ लफड़ा हुआ. तो वो लफड़े में वो मेरे देवर ने मेरे ऊपर हाथ डाला, मेरे पति के ऊपर मारने गए और मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ. तो मुझ पे मारते मारते मेरे आंख पे भी आया है वो और उसकी बीवी दोनों मिलके इतना मारा है. वो पूरा अभी तक जो ड्रेस पहना हूँ उस पर अभी तक खून लगा हुआ है और सीरियस कंडीशन में थी मैं यहाँ. इतना वो मार के मेरे को ब्लीडिंग निकाला है. फिर भी हम लोग पुलिस स्टेशन गए तो हमारे को वहाँ आधा 1 घंटा सिर्फ इन्वेस्टिगेशन किया, कंप्लेंट हमारी फाइल नहीं की वो लोग. बाद में गाड़ी तक नहीं था हम लोग को मेडिकल कराने के लिए. फिर मेरे पति ने प्राइवेट टैक्सी करके मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और वो उसको सज़ा भी नहीं मिली, उसको कुछ समझाया भी नहीं. एक ही दिन में उसको बाहर निकाल दिया बेल पर और हमारे कंप्लेंट का अभी तक कुछ भी रिएक्शन लिया ही नहीं. तो मुझे अभी इंसाफ चाहिए. हाँ, बच्चा भी मेरा अभी डॉक्टर ने भी 6 दिन मेरे को एडमिट किया, रखा, दवाई गोली सब दिया, मेरे को ब्लीडिंग भी हुआ. अभी बच्चा सेफ नहीं है मेरा. डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है बच्चे को. हाँ, मेरे इसके वजह से मेरे बच्चे की जान भी जा सकती है. मुझे अभी इंसाफ चाहिए. पळय कितें जालां खबर आसा, जेन्ना आमी डॉक्टरा कडेन विचारलें, डॉक्टरान म्हाका ब्लिडींग जालें म्हणून विचारलें. डॉक्टर म्हणपाक लागलो तशें ब्लिडींग जातलें ताका, कित्याक तेजो प्रेशर हाय जाता, सडनली जाता, आमी ताका तशें ट्रिटमेंट दिल्ली आसा. पण फुडें कितें जायत आपूण सांगूंक जायना. घरा कडेन समज ताका डिस्चार्ज दिल्या उपरांत घरा कडेन गेलें जाल्यार घरा कडेन ताका ब्लिडींग चलता. आपूण गॅरंटी दिना म्हणटा ते आत्ता पेशंटाक बरें आसा जाल्यार आत्ता पेशंटाक कितें जाता, कित्याक ते भुरग्याचेय आसा. तेन्ना आपूण म्हणटा तशें कांय करूंक शकना म्हूण सांगला डॉक्टरान. आनी भुरग्याची आपूण गॅरंटी घेवना. ती आतां आवय बापायनी कितें तेजेर हें घेवपाचो. पण म्हाका एक सांगपाचें आसा की जेन्ना तुमी मारूंक वयता, कोणाक तरी हें करता जाल्यार कित्याक त्या बायलांचेर आंगार हात उखलूंक जाय. ते आतां सांगता की आपल्याक केन्नाच कोणें मारूंक नासलेलें आनी ते देराच्या हेका लागून ते भियोन तेजो ते केन्नाय म्हणजे 3 म्हयन्याचे भुरगे तेच्या पोटांत. फाल्यां त्या भुरग्याक कितें जालेलें हेका जबाबदार कोण. आनी ते चिंतून तेजी BP हाय जाता आनी ते सारकें ना. डॉक्टरान ताका लागून नॉर्मल जावंक जाय म्हणून ताका 6 दीस दवरले. डॉक्टर पण गॅरंटी दिना, त्या भुरग्याचीय गॅरंटी दिना ना तेजेय कितेंय जावंक शकता म्हणटा. आमी कांय सांगूंक शकना म्हणून. आनी ताका आतां डिस्चार्ज दिला की ताका जर चड जाता जाय जाल्यार परत हॉस्पिटलान यो म्हटलां. पूण कितें आसा खबर आसा, आतां ते सांगता की पुलिसांनी ताका सोडूंक ना. खरें म्हणजे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन 151 केल्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टरान ताका तेजेर केस आतां ती चालू उरतली आनी ताका एक 6 म्हयन्याचे ते कोर्टान वयचें पडटलें. पण अशें करून तेणें एक बायलेचेर हात घातला, बायलेच्या आंगार थापट मारला, ताका दुखलून घातला अशें म्हणून हांव काल PIक जेन्ना मेळ्ळें, PI कडेन रिटर्न तेणें कंप्लेनूय दिल्ली आसा. आनी त्या कंप्लेंटीचेर 354 अशें ताका पयलींचो कालम तो आसा. आतां ताका 79 काय कितें तरी लागता म्हणटा. नवीन कायदो जाला तो. आनी हेकाच लागून आमकां जाय तेजेर ताका FIR करपाक जाय. कित्याक आपली बायल, तेजी बायल काय न्हय, तेज्या भावाची बायल, कित्याक आंगार हात लावंक जाय आसलें. तेच्या आंगार तुमी पळयलें रगत बिगत कशें तिचेर उसळा बिसळा. तेच्या सासूमायकूय ताणें मारलेलें. ताका लागून ताका 151 जाला. आमची परत रिक्वेस्ट आसा की ताका 354च्या हेज्या प्रमाणे, पयलींच्या कायद्या प्रमाणे ताका अरेस्ट करपाक जाय आनी तेजेर ते न्याय लागपाक जाय.